मायकल लोबो हो ह्या सरकाराचो म्हत्वाचो घटक आसा आनी हाच्या फुडें तो आनिकूय म्हत्वाचो जातलो. मायकला कडेन तशी क्षमता आसा म्हणटकच तांणी थोडे पाशयेंस धरचें, ताका मोठें पद मेळचें अशी आपली इत्सा आसा म्हण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत लोबोच्या जल्मदीस सुवाळ्याक उलयल्यात. कळंगूटच्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता मायकल ह्या सरकाराचो म्हत्वाचो घटक आसा आनी तो हाज्याय फुडें आनीकूय चड म्हत्वाचो घटक जातलो. मायकला कडेन कॅपेसिटी आसा, मायकला कडेन एबिलिटी आसा. नॉट ओन्ली फक्त आमी म्हणटा की कळंगूट पुरतेंच काम करपा खातीर न्ही, तर ताणें मनान हाडलें जाल्यार तो आजुनूय बी मोठें काम गोंया खातीर करूं शकता. ऑफकोर्स तो आतांय करता. वेगवेगळे इश्यूज जे फक्त आपल्या मतदारसंघांतलेच न्ही तर पुराय गोंयांतले इश्यूज जे आसा हे घेवन तो आमच्या सरकाराच्या मुखार मांडटा, ते इश्यूज सोडोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर हांव म्हणटा की आजुनूय बी जे खरें आज उपसभापती आसा डेफिनेटली ताका मोठें पद मेळपाक जाय म्हाजी इच्छा आसा. आनी एखाद्या काळार डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका तो मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें. थोडीशी वाट जी आसा ती मायकलान पळोवपाक जाय. थोडोसो आमी ताका म्हणटा पेशन्स जे आसा आनी ऑफकोर्स ताणें पेशन्स दवरल्या. सब्र का फल मीठा होता है अशी म्हण मुखेलमंत्र्यान वक्तव्य करतना वापरिल्ली. सब्र का फल मीठा होता है त्या पद्दतीन डेफिनेटली आमी मायकला खातीर, कारण ऑलवेज मायकलान बरो रोल जो आसा सुगोलीत प्ले केला, आमी ना म्हणना.